हांव आयज सगळ्यांक सांगूंक सोदता की जो कूळ मुणकारांचेर जे अन्याय जो सरकारान चलयल्लो आसा, जशें की तेंचे जमनी तांकां कागदपत्रासून पयलीं नेस्तनाबूत केल्ले आसा की जेन्ना जेन्ना हांगा कूळ मुणकारांचें आंदोलन हेज्या पयलीं इलेक्शना पयलीं जाली तेन्ना आमचे हांगासर स्थानीक आमदार आनी आतां जे मंत्री टुरिजम मिनिस्टर बाबू आजगांवकर हेंच्यांनी कूळ मुणकाराक खूब मोठी आश्वासनां दिली आनी तेंच्यांनी सांगलें की आमी तुमच्या कडेन तुमच्या बरोबर आसतलो, हांव तुमकां लागून हांव झगडटलो, तुमचो नोकर आसतलो, तुमचो सेवक आसतलो. पूण आयज हे कूळ मुणकारांनी ते विचारूंक सोदता की हो सेवक खंय गेलो आनी हो नोकर खंय गेलो. आनी हे जे आयज उगड्यार आमची दोन कुटुंबां पडलेली आसा, साळगांवकर आनी तळकटकर, हेंकां हो न्याय केन्ना दितलो आनी तेंची सेवा केन्ना करतलो. उद्ध्वस्त करपाचें, डिस्ट्रॉय करपाचें षडयंत्र ह्या सरकारान आनी फाटल्या सरकारान भाजप सरकारान रचलेलें. जशें की कूळ आनी मुणकारांक सनसेट क्लॉज लायलो, कायदोच बदललो. जे भडकरांनी करूंक जाय ते कुळाक सांगलें, कित्याक तर तांकां नेस्तनाबूत करपाक जाय आसलें कुळांक. 3 वर्सांचो टायम दिलो, सनसेट क्लॉज लायलो. 3 वर्सां भितर जर कोर्टान केस घाली ना, टॅनंट जाल्यार तो ऑटोमॅटीक भायर पडटलो. म्हणजे सगळे 3% लोक जे उच्च वर्णी आसात, जे भडकर आसात, तांकां वयर काडपाचे आनी बहुजन समाजाक 80% लोकांक उद्ध्वस्त करपाचे, तेंचे जमिनी घेवपाचे, हडप करपाचे, ग्रॅब करप, ताका भांगराचो रेट इल्लो आसा. हे सगळे षडयंत्र आसले कूळ मुणकारांक सोंपोवपा खातीर. हे कूळ मुणकारांचे श्राप तांकां लागले आसात. हेच्या पेक्षा तेंची वायट परिस्थिती जातली, कित्याक तर कूळ मुणकारांचेर अन्याय तेंच्यांनी केला. जे आमच्या पुर्वजांनी जमनी आमचो हक्क आसलो, तेंच्या रक्ताचो घाम करून ते कसयल्ले, ते जमनी हेंच्यांनी काडून बिल्डरांचे आनी कोणाच्या घशान घातले. रडटात कूळ मुणकार, तेंचे श्राप हांकां अवश्य लागतले आनी हेच्या फुडें बी लागतले. ह्या आमच्या 2 भावांची जी घरां मोडल्या, तर ताका जर विचारात तर म्हणटा सरकारा कडेन जर तांकां न्याय दिवपाक शक्य जावचें ना म्हणटा तो, तर आतां तुमी थंय रावता पळय ते तुमचे स्वताच्या जबाबदारीचेर ते रावता म्हणटा. म्हणटकूच आतां तेंच्यांनी न्याय कोणा कडेन मागपाचो? सरकार जर तांकां न्याय दिवंक शकना जाल्यार म्हाका दिसता आमी गांवांनी आज तांचेर अन्याय जाला, फाल्यां आनीक लोकांचेर अन्याय जातलो. ती सगळी जागा आतां आमच्या बहुजन समाजाक आतां थंय मोपा बी सारकली, थंय एरियेन घरां घेवपाकूय मुश्कील, जागे घेवपाकूय मुश्कील, परिस्थिती एकदम गंभीर आसा. सरकार सारको ह्या कॅपिटलिस्ट लोकांच्या आहारी गेल्लो आसा. तर हाका फक्त आतां आमी गांवांनी वचून धरणां जागृती करपाची आनी हे BJP सरकार, हे जे उच्च लोकांचे सरकार जे आसा पळय ताका काबार करूंक जाय, तेन्नाच आमच्या बहुजनाक न्याय मेळटलो अशें